नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। NRI एनआरजींचे जमनीचेर लँड माफियाचो दोळो। आरोपी साफीन सांगली लँड माफियाची मोडस ऑपरांडी। आता मेरेन 90 फ्रॉडा। केशी असल्यार SITक सांगात मुख्यमंत्र्यांचो उलो। अधिकारांचेर सरकारी अतिक्रमणा आड कोमनीदादी एक म्हापशा बसका। सरकारान कितें करता ते कोडाक धरून करचे। कोमनीदादींक विश्वासान घेयात। एकाधिकारशाहीक चॅलेंज। जूनाक शाळा सुरू मात भुरग्यांच्या हातांत अजून पुस्तकां पावना। पालक शिक्षकांच्यो काडावडी। सुत्रां म्हणटा पेपर इम्पोर्टाक कळाव। 30 जून म्हणल्यार पावतली पुस्तकां। महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार चल्ले। एकनाथ शिंदेची सेना पावली 41चेर। 2/3 गाठलो। राज्यपालाक मेळपाची तयारी। ठाकरे सेनेची महाआघाडी सोडपाची भाषा। गोंयान मायग्रंटांचे तोळयांचे नवे व्यवसाय। मसुंडीन जळयल्ल्यांचो अस्थी गोबर एकठांय करून भांगर उस्तुपाचो धंदो। खाणेपार न्हंयचेर सापडली मायग्रंटांची टोळी। मान्सूनाक नेट दडकासरशी पणजे बुट्टी। 18 जून रोड कांपाल पाटो बस स्टँड उदकान। सांतिनेज नालो तुंबलो। करंजाळे कामत रिवेराची राखणे म्हणत कोसळ्ळी। पणजेची दशा। आणि टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसोवपा विशीं TTAGचे याचिकेचो निकाल। सरकार म्हणटा गोंयान 11,000 वयर टॅक्सी। 9,000 वयर टॅक्सींनी खंय डिजिटल मीटर बसयले। खबरो विस्तारान। जमनीच्या फ्रॉडांचो मास्टर माइंड मोहम्मद साफी कडच्यान SITचे कस्टडीन एक गजाल भायर सरता। जे गोंयकार गोंया भायर वा विदेशांत रावतात वा सोंपल्यात तांच्यो जमनी सोदूंक टीम करून माफियाचे कारस्थान चलताले म्हूण साफीची कबुली। SIT हातून सरकारी अधिकाऱ्यांचोय नेक्सस उस्तिता। आता मेरेन 90 फ्रॉडा। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी SIT कडेन प्रकरणां पावोवची। 20-22 केसीस वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशना वयल्यान SIT कडेन धाडल्या। लोक आता इंडिव्हिज्युअल सगळे हाडून बरोवन दिवपाक लागले। हांगा हे जाला ते जाला। माझ्या लोकांक आव्हान आसा की तुम्ही डायरेक्टली SITक मार्क करा जाल्यार पोलीस स्टेशनाचेर दियात। तुमकां जी केस खबर आहा ती पोलीस स्टेशना कडेन दियात आनी प्रिलिमिनरी तेजेर इन्क्वायरी सुरू जातली आनी इन डिटेलान वचूंक जाय त्या जाग्यार आमची SIT एक्ट जातली। पण नक्कीच एक आसा म्हणजे जो आमी म्हणटा की युनिनमस प्रॉपर्टी जे कोण फॉरेन कंट्रीड आसा जेचे कोण ओनर अस्तित्वात ना तेच्यो प्रॉपर्टी ज्यो दुसऱ्यांक विकल्या आनी हडप केल्या त्यो करपाक मेळच्यो ना। DGP म्हणटा केशी बेगीन तडीक लावंक SITक आनीक स्टाफ दितले। Recently we have provided more staff to the SIT so that they are able to efficiently and effectively investigate the cases and look into the all aspects of these frauds, and if any official is involved, the law of the land will take its own course. जमीन घोटाळ्याची प्रकरणां कमी करपा खातीर कायद्यातूय काय बदल जाय जाल्यार SIT सल्लो दिवंक शकता। And we also expect the SIT to come out with the recommendations how in future such cases can be prevented and whether there is any need of amendment of a procedure or any act or any rule. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि साहिल मांद्रेकार। कोमनीदादींचे अधिकारांचेर सरकारी अतिक्रमणाक आव्हान। कोमनीदादींचो कोड दुरुस्तीक विरोध। कोमनीदादींनी गोयची गावकारी आनी जमनी राखल्यात। सरकाराक फक्त मतां दिसतात। सरकाराक आपल्यो जमनी राखूंक जमना। आता कोमनीदादीच्योय खावयतात। कोमनीदादीक विश्वासान घेतल्या शिवाय असली एकाधिकारशाही करची न्ही म्हूण म्हापसा बसकेन शिटकावणी। आमकां सरकाराक सांगपाक जाय की कोमनीदादीचे पळय अमेंडमेंट्स जावपाचे आसा ते आमच्या कोमनीदादीक नाका। कित्याक कोमनीदादीचे पळय कोड आसा तो एकदम बरो आसा आनी तुमी तो रिफॉर्म्स हाडटले कोमनीदादी घट करपाक रिफॉर्म्स हाडपाक जाय। कोमनीदादीचो एडमिनिस्ट्रेशन कोमनीदादीचे कितें तर कायदे कोमनीदादीक आनी मजबूत करपाक हाडपाक जाय ते आमकां वेलकम आसा।
न्हय असले कायदे, न्हय असले अमेंडमेंट जे कोमनीदादीक आनी कमजोर करतले. We represent central zone. सेम जे कित्याक कोणे कोणे सांगला तशेंच सगळे कोमुदाचे एनक्रोचमेंट जाल्ला, सगळे वटेन नासतूच जाग्याची आनी हाची. जो आमचे कडेन जागो आमच्या जाणटेल्यांनी दिला तो आमी सांबाळपाक जाय. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी हांव जो निशेध करता की हे जे कितें आसा हे आमी सगळ्यांनी स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक जाय. आमची एक तर इफ यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर लँड, गिव इट बॅक टू अस. वी विल प्रोटेक्ट द लँड. तुम्ही ती खावू नकात. ही एकेशिया ट्री घालपाक तुम्हीच पैसो आमचोच खर्च केला. तोच पैसो आता तुम्ही वापरून तांकां काढून कोणीय येता. हांवें एका मनशाक विचारलें, अरे तूं हांगा कित्याक, तूं खंयचो? ना हुबळीचो. तूं कित्याक हांगा? नहीं, इधर सब कुछ फ्री मिलता है ना, इसलिए मैं इधर है. उधर बेच के ताणी सगळ्या हुबळीचे आमचे जे येवन उसगांव तिस्कार जे लोक भरल्या, इट इज मिनी इंडिया. म्हणजे सगळे कडले लोक मेळटले तुमकां. जर इंडियेचे प्रत्येक जाग्यावयले लोक जाय जाल्यार तुमी तीस उसगांवांत या आनी हें पळयात कशें चल्लां तें, की गव्हर्मेंट कशें लँड खावयता तें. इंग्लिशीन जे वर्जन आहा तुमकां समजोवपाक की आर्टिकल 652 आहा, ते 652 क्लियर बरयलो आहा दॅट वी हॅव टू हॅव अ कन्व्हेन्शन आनी ते कन्व्हेन्शना प्रमाणे वी हॅव टू देन मेक इन द अमेंडमेंट्स. So all what we would like to say is, let us go for this convention. Let us oblige and respect Article 652. जूनाक शाळा सुरू जाल्यो, मात भुरग्यांच्या हातांत अजून पुस्तकां ना. बूक स्टॉलांचेर सोदूंक गेल्यार पुस्तकां ना. शाळांनी भुरगीं कशी तरी दिनक्रम धुकलतात. पालक म्हणटा सरकारान लक्ष घालून बेगीन पुस्तकां पावोवची. शाळेचे मॅनेजमेंट म्हणटा पत्रव्यवहार चल्ला. शिक्षण खाते NCERTची सुत्रां म्हणटा 30 जून म्हणल्यार पुस्तकां पावतली. दोन अडेज वर्सां उपरांत शाळा ऑफलायन सुरू, मात सरकाराचो पुस्तक पुरवणेचो वर्स पद्दतीचो घोळ अजून चालूच. परिस्थिती पळोवंक आमी शाळेच्या भुरग्यांक गाठले. तू कितल्यान तुमी? तुमकां बुकां मेळ्ळी? ना, फक्त हिस्ट्रीचे गावले आनी बाकीची मेळोंक ना? आमकां मराठीची दिल्या. हां, आमकां मराठी आनी मॅथ्साची बुकां दिल्या. आनी बाकीची दिवंक ना? ना. कितें सांगता तुमी, केन्ना मेळटली रे? खबर ना आमकां. 6 डे. तुका सगळीं बुकां मेळ्ळी? कसली मेळ्ळे? एकूच मेळ्ळें जॉग्राफी. आनी बाकीची टिचर कितें म्हणटा, केन्ना मेळटली? पालक म्हणटात मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून बेगीन पुस्तकां पावोवपाची व्यवस्था करची. इस्कॉल कॉमेर्स जावन आयज 15 दीस जाले. 6 तारखेक इस्कॉल कॉमेर्स जाल्ले. आजून परत टॅक्स्ट बूक मेळना. फक्त एक सायन्साचो तोच टॅक्स्ट बूक मेळलो आहा. भुरग्यांनी शिकप कशें? गव्हर्मेंटाचे आजून तर BJP गव्हर्मेंट म्हणटा, आजून आपूण म्हणटा सगळे ऑलरेडी केल्ल्या, म्हणून आजून परत कांयच केल्लें ना हेजेर. कितें भुरगीं येता, पावयता, आमी वयता, पूण हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. शाळेचे मॅनेजमेंट म्हणटा पुस्तकांक पत्रव्यवहार चल्ला. This year we have received only few books and we are eagerly waiting for the remaining quota. And that's why students they every day they ask us, and we are pursuing this matter with the higher authority, and they have given us assurance that they will provide these books in time. शिक्षण संचालक NCERTचो संचालक कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सरकाराचे फायर फायटिंग चल्ला. कागदाचेर टॅक्स वाडयल्ल्यान कागद म्हारग जाला. श्रीलंकेत वातावरण तापला, थंयसान पेपर येवंक कळाव जाता. सरकारान नव्यान वाडिल्ल्या दरान ऑर्डर घाल्या. सरकाराक 1 कोटी मायज मोडचे पडटले. 30 जून मेरेन पुस्तकां शाळांनी पावूं येतात. शिक्षण खात्यान 65 भुरग्यांची पुस्तकां मागयल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार चल्ले. मुख्यमंत्री उद्धवान सरकारी बंगलो सोडलो. बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदेची सेना गुवाहाटींत 41चेर पावली.
ठाकरे शिवसेनेकडे उरले 14. शिंदे गट 2/3 जाल्ल्यान ठाकरे सेनेन भाषा बदलली. महाआघाडी सोडपाची भाषा, खासदारूय शिंदे सेनेचे वाटेर. शिंदेची राज्यपालाक मेळपाची तयारी. राज्यपाल कोश्यारी हॉस्पिटलांत 1-2 दिसांनी डिस्चार्ज. आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे. त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे. तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा. नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल. 24 तासात परत या. हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या. उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल. मजगती सिंधुदुर्गाचो आमदार वैभव नाईक दाबोळे मीडियाक सापडलो. तो म्हणटा आपण उद्धव ठाकरे वांगडाच. अभी ठीक होगा सिचुएशन और हम सब एमएलए, ज़्यादा से एमएलए उद्धव जी के साथ है और साथ रहेंगे. सर अभी फिलहाल तो जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है या क्या? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि शिवसेना के आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया. जो बाल साहब ठाकरे का शिवसेना था और वो जो अभी है, ऐसा कुछ है सर? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. शिवसेना का आइडियोलॉजी पहले था वही है और आगे भी वही रहेगा. मगर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मगर वो जल्दी छूट जाएगी. राती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन सरकारी वर्षाप बंगलो खाली केलो. दुसरे वटेन एकनाथ शिंदेच्या कॅम्पात बंडखोरांचो आंकडो वाडटा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण शिंदे राज्यपालाक मेळपाचे तयारेत. सद्याक महाराष्ट्रात सरकार गेलेच, आता पार्टी हातातली वचत म्हूण ठाकरे कॅम्पात भिरांत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पोटा पाण्याचेर आयले काय उपाशी करीत तो व्यवसाय. गोंयांत मायग्रंट टोळयांचे आता नवे धंदे. मसुंडींतल्यान जळिल्ल्यांची अस्थी गोबर एकठांय करप, तो न्हंयचेर धुवप, तातूंत मेळटा ते भांगर काडून विकप, पोट भरप. खाणेपार न्हंयचेर असलो प्रकार नजरेक आयला. असले काम करतना एके मायग्रंट टोळयेक एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान धरली. खाणेपारा पुला पोना एक टोळी म्हणल्यार एक 2 जाण आतां भुरगे आनी 2 बायलां एक हाडां हाडटा पिशवेन भरून आनी ती त्या नदयेन धुता आनी तितूंतल्यान ती भांगर सोदता. हो नवो प्रकार आता गोंयांत दिश्टी पडपाक लागला. हे कितें करता काय म्हूण पळोवंक ताचे फाटल्यान आमी गेले. पळोवंक गेल्यार हो वेगळोच उद्देग धंदो ह्या मायग्रंट्सांनी सुरू केला. विचारल्यार त्या टोळयेचो मुकादम स्वता ही गजाल कबूल करता. ही मसणीची रे ते व्हाळान तुमी धुवपाक कोण हाडलो मुगा? म्हाका खबर ना बाबा. थिंग वचपाचे आमी, ताका लागून हिंग गेले आमी. वचपाचे ते व्हडली नदी आहा न्हू, थिंग वचपाचे आमी. मिस्टेक जावन हिंग गेले आमी. मी व्हरून कितें करतलो? वॉश करता बाबा आमी. आनी कितें करपाचें म्हणजे हाडा? ते कितें भांगर बिंगर आमी काडटा बाबा. आमी पोटाक लागून ते वयता. हो प्रकार उक्ताडार हाडपी एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकार ताणें शिटकावणी दिवन ते टोळयेक थंयच्यान धांवडली. पूण प्रकार बंद जावपाची शाश्वती ना. जवळ जवळ 20 पिशव्यो एशीस हाडां कितें आसता पळय न्ही ते मसंडेतले ते सगळे भरून हाडला आमच्या व्हाळार. मातसो बेगीन येवन सगळी माती हाडल्या मडगांवच्यान हाडल्या थंयचे मसंडेतली. पूण हांवें कितें हे क्या हेका म्हणून तो म्हाका बोलो पात्रां बी बोलो मसंडेतले बोलो हाडटा आनी ते सगळे कलेक्ट करता आनी तुमच्या व्हाळार आमी धुवन काडटा आनी भितर आमकां खंय तरी आमकां भांगर मेळटा. परत जर खंय नॉट ओनली खाणेपार खंयचे वॉटर पॉल्युशन जर तुमी गावली जाल्यार हांव पुलीस कंप्लेन करतलो आनी हांव तुमकां भितर उडयतलो. सांगलें तुमकां हें करपाक रायट ना. कोविड वेळार असो प्रकार जाला खरो. कोविडान सोंपिल्ल्यांक थेट मसुंडीन लासून विलो लावपाचे प्रकार घडल्यात. तांकां कोण हात लावपाक तयार नासताले. तांच्या बॉडी बरोबर तांच्या आंगार आशिल्ले भांगरूय गोबरा भरवण. थोड्या फामिलींनी अंत्यविधीक कुडीचेर भांगराचो कुडको दवरपाची प्रथा आसा. तातूंतल्यान आतां हे नवीन धंदे सुरू जाल्यात. हे टोळी सध्या सगळे कडेन भोंवत आसा पोतयो घेवन आनी हे आमी आतां तुमच्या नदरे मुखार हाडून दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काश्मीरांत पासपोर्ट सक्ती कायदो रद्द करून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन बलिदान दिले. प्रधानमंत्री मोदीन काश्मीरांत 370 कलम रद्द करून तांकां खरी श्रद्धांजली दिल्या. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. बीजेपीन जनसंघ संस्थापक मुखर्जींचे पुण्यतिथीक बलिदान दीस पाळ्ळो. पणजे बीजेपी मुख्यालयांत मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष फुडाऱ्यांची आर्गां. कारण राष्ट्र हे प्रथम ही भावना घेऊन
त्यावेळा नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचे ते मंत्री असले तरी पण ज्या तरेन काँग्रेस त्यावेळाचे दुटप्पी बद्धपणाचे धोरण स्वीकारताले, कारण ह्या देश एक आसून सुद्धा जम्मू काश्मीर हांगासर थंय वेगळी भावना, थंय वेगळो कायदो, आणि त्यामुळे थंय त्या वेळार जर वयतलो आसत जाल्यार पासपोर्ट लागतालो. आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे मान्य नासले आनी तांच्यांनी मंत्रिमंडळांतल्यान नेहरूच्या राजीनामो दिलो. स्वता हे पासपोर्ट सिस्टम रद्द जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी विदाउट पासपोर्ट जम्मू काश्मीर हांगासर ते स्वता गेले. विदाउट पासपोर्ट असल्या कारणान तांकां थंय अरेस्ट केली आणि जम्मू काश्मीरच्या जेली भितर त्यांचो मृत्यू जालो. कारण ज्या तरेन जम्मू काश्मीरच्या सरकारान तेन्नाच्या तेंचेर भरपूर तेंचेर अत्याचार केले, पण ज्या वेळाचेर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी ह्या पार्लिमेंटा भितर, देशाच्या पार्लिमेंटा भितर 370 कलम रद्द केले आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशे 2 युनियन टेरिटरीज केल्यो आणि खऱ्या अर्थान डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या आत्म्याक शांती जर केन्ना मेळ्ळी आसत जाल्यार तेन्ना मेळिल्ली आसा. आमकां इतिहास याद दवरप आणि इतिहास फुडल्या पिढयेक सांगप हे गरजेचें आसता. म्हणजे देश प्रथम पार्टी द्वितीय आमी तृतीय ह्या तत्वाचेर चलपी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, देशा खातीर समर्पण करपी कार्यकर्ते, म्हणजे तातूंतले एक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी. आमचं BJP सरकार हो गरिबाचं सरकार, तो तुमच्या गरिबापासून कसा भावपाचो तो विचार करता. तो म्हाजी एक तुमकां सगळ्यांक आमच्या पेडणेकारांक रिक्वेस्ट आहा, ज्यो आमच्यो BJPच्यो ज्यो स्किमीज आहा त्यो स्किमी तुम्ही लाभ करून घेवच्यो. पावस पडलो काय पणजी बुडूकूच जाय. मॉन्सुनान मातसो नेट धरलो. 2 दीस दडको मारल्यो आणि वर्स पद्दती प्रमाण पणजे बुडटी. 18 जून मार्ग, कांपाल, पाटो, बस स्टँड सगळे उदका सकयल. पार्क केल्ल्यो स्कूटरी अर्द्यो मायज उदकान. सांतिनेज नालो तुंबलो. करंजाळे कामत रिवेरा हावसिंग कॉम्प्लेक्साची राखणे म्हणत कोसळ्ळी. दडके सरशी पणजेची दशा. तुम्ही पोवू शकता आम्ही हांगा पणजे आणि वार्षिक प्रमाणे पणजे ही बुडलेली आसा. तुम्ही पोवू शकता गाडी उदक कशें भरला, खंय पर्यंत उदक पावला ते, आणि वार्षिक प्रमाणे लोकांच्या दुकानांनी गेल्या, लोकांच्या घरांनी गेलेले उदक. पण लोकांचो एकूच प्रश्न आहा की स्मार्ट सिटीक हे पयशे येतात ते वयतात खंय. पावस एकदम चड जाला सो मेन आमचे जे आउटलेट्स आसा ते थंय कचरो बी भरून ते सगळे आउटलेट्स हे जाला. दुसरे आमचो हायट आशिल्लो, पण आता उदक सगळे सबसायड जाला, तसो मेजर प्रॉब्लम काय जावना. थोडे कडेन एक धरले जाल्यार बाकीचे कडेन तसो प्रॉब्लम काय ना. ड्रेन कदंबान एक्चुअली घेतला ते ड्रेन्स करपाक, तांचे ड्रेन्स कंप्लीट जावंक ना. आमचे जे काम आसा ते 100% कंप्लीट जाता. तुम्ही CCP म्हणून कदंबा वांगडा फॉलोअप बीन करता? आमचे कोऑर्डिनेशन आसता ते करता, तांचें काम चालू आसा. स्टुडंटा खातीर मुखार फाट. गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयच्या हातान मिरेकल्स ऑफ कलयुग पुस्तकाचे विमोचन राजभवनार जाले. ब्रिंडा श्रीकुमार हिणें हें पुस्तक बरयलां. पुस्तक तिच्या अणभवांचेर, स्वामी सत्य महामुनीन केल्ल्या मार्गदर्शनाचेर, अजापांचेर आदारीत आसा. Here it is written, what are the troubles I have undergone in my life, how my Guru entered into my life, what are the siddhis my Guru has, how my Guru has made miracles in the life of so many people, how Anjaneya Swami came into my life. What are the miracles Anjaneya Swami? It is not a spirit, it is not an energy, it is a living God. Anjaneya Swami entered into my life. What are the miracles Anjaneya Swami shown? That is all written in the book. That concept, Egam Satupra Dharma Sarva Dharma Samabhava, all are reflected in meditation and yoga and other things. Its true spirit may be inculcated among the new generation, and Swamiji's effort, of course, is a landmark achievement as far as Goa is concerned. And Goa, our
Kishore ji or Madam depicted as Devabhumi. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ആഞ്ജനേയന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഞ്ജനേയ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.